आजच्या काळात बदलते जिणे शैलीक लागून साबार तरांची दुयेंसां जावपाक लागल्यात. हे खातीर दरेकल्यान आपले भलायकेची जतनाय घेवप गरजेचें आसा. चड करून बायलो आपल्या कामान व्यस्त आशिल्ल्यान आपले भलायके कडेन आडनदर करतात. हाका लागून तांकां खुबशा समस्यांक तोंड दिवचें पडटा. दरेकल्यान वेळार आपले भलायकेची तपासणी करची तशेंच ते विशीं समाजान जागृताय करप गरजेचें आसा अशें वाळपयचे डॉक्टर केशव बाळीराम हेडगेवार शाळेचे अध्यक्ष आनी डॉक्टर अशोक आमशेकार हांणी सांगलें. डॉक्टर के ब हेडगेवार शाळेच्या फुडाराक युवराज फाउंडेशन फोंडे हांच्या आदारान वाळपय सरकारी सामाजीक हॉस्पिटलांत स्तन कॅन्सर तपासणी शिबीर आयोजीत केल्लें. जर अर्ली डिटेक्शन जाय, पयलीं जर कळत की कॅन्सराचें जर डायग्नोसीस जाय जाल्यार तो कॅन्सर पसरना आनी तशेंच बरें जावंक शकता. ब्रेस्ट कॅन्सर आनी तशेंच आसा की ब्रेस्ट कॅन्सर जेन्ना आसता सुरवातीक जेन्ना बायलां ह्यो मोस्टली न्हाता आसतना छाती जर तपासता तेन्ना ताणें जर आपल्या छातयेर चॅक करत मास बी आसा जाल्यार तेंच्यांनी तपासपाक येवपाक जाय. आनी आमची टीम तुमी पळयला आसतली सगळी फिमेल डॉक्टर्स आसा आनी जे कोण रजिस्ट्रेशनाक आसा सगळे जाण फिमेल्स आसा. म्हणजे तुमकां ते हो मेल चॅक करतले हो जो स्टिग्मा आसता तो तुमचो दूर जाल्लो आसा. तुमी बिंदास यात हांगासर, हाजो फायदो तुमकां जातलो. जर तेंच्यांनी जर हांगासर तांकां दिसलें की बाबा कोणाच्या छातयेन एक मास आसा जाल्यार ते तुमकां सांगतात की बाबा हें मास